सहकारान आसलेले लोक जे लुबाडपाचो प्रयत्न करता पळय न्ही, हांव कंटिन्युअसली फाटल्यान सांगता की आमी एक 2-3 अमेंडमेंट हाडले, बट हाज्या फुडें 2-3 अमेंडमेंट आमी बरेच स्ट्रिक्ट केल्ले, टायटन केला. आनीकूय अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा, कारण सहकारांतले काही अशेय लोक आसात की ते लोकांच्या पयशांची तमाल बाळगिता, म्हणजे लुटपाचो प्रकार जो आसा पळय न्ही होय करतात. क्रोड्स ऑफ रुपीज आज सामान्य मनशाचे जर बुडले आसत जाल्यार ते सहकार सोसायटी खातीर बुडल्या. दीस इज ऑल्सो अनादर टायप ऑफ फ्रॉड हे आमी म्हणपाक जाता, कारण गोंयांत आज वेगवेगळ्या स्कॅमाचेर उलयता आसत जाल्यार सहकारांतलो सगळ्यांत व्हडलो स्कॅम जर कितें आसत जाल्यार लोकांचे पयशे बुडलेल्यांचे स्कॅम. दर दिसा ना म्हणत जाल्यार आतां पर्यंत गोंयांत नांवाजलेली सहकारांतल्यो सोसायटी ज्यो आसा पळय न्ही, जांचेर कमीत कमी एक 10-10 कोटी 20-20 कोटी अशी स्कॅमां तांचेर आसात. आनी हे बी शेवटी डायरेक्टरूय हातवयर करतात आनी थंय आसलेले एम्प्लॉई हातवयर करतात. जर मनीस त्रासान कोण पडटा आसत जाल्यार सामान्य मनीस जेणे आपली पुराय आपल्या आयुश्याची पुंजी खंय तरी डायरेक्टराचेर ना जाल्यार त्या मॅनेजराचेर विश्वास दवरून त्या सोसायटीन दवरलेली. सरकाराचे हात कायद्यान खंय तरी बांदलेले आहा. आमी चडांत चड तेजी इन्क्वायरी सुरू जाता, ती इन्क्वायरी प्रोसेस तेजो ऑडिट येता म्हणसर वर्स 1.5 वर्स लागता. ताजेर पळोवंक वचत जाल्यार IPC एक्टा प्रमाणे बाकीच्योय कंपनी तेजेर रजिस्टर्ड जायना. म्हणून लोकांक कितें दिसोंक लागता, अरे बाबा ह्या सोसायटीक 10 कोटीचे फ्रॉड जाले आनी चेअरमॅन व्हडली गाडी घेवन भोंवता मरे, आसा थोडे जाण. हें जेन्ना दिसता पळय न्ही तेन्ना लोकांक दिसता मागीर सरकार एक्ट जायना म्हणून.